एक विशेष करून दोतोरांक MBBS दोतोरांक जे आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एंगेज करताले तांकां 30,000चे रेम्युनरेशन आसलें आनी 30,000चे रेम्युनरेशन जस्ट इमिजिएट पास आउट जालो की तो कोणी 30,000चे रेम्युनरेशन घे पूण खंय तरी ताका हायर एड्युकेशनाक गेलो किंवा रेग्युलर जॉब मेळ्ळो की ही यूज टू लिव अँड मूव आनी त्यामुळे खूब जागा रिकामी उरत 30,000 रेम्युनरेशन हे दोतोराक कमी आसा हे लक्षांत आयल्यामुळे आमी तांचें रेम्युनरेशन वाडयलां 30 वयल्यान म्हयन्याक म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसणाऱ्या MBBS डॉक्टराक 42,000 रेम्युनरेशन आमी दितले ही त्यामुळे म्हाका दिसता खूब PHCत आनी CHCत जे दोतोर ना आमी धाडटात ऑर्डर काडटात आनी धाडटात दोतोर वचत ना हें थोडेंशें इम्प्रूव जावंक जाय अशें म्हाका दिसता.